तर गोवा मायल्साची जागा गेल्या काय सर, काय आमची पेडणेकरांची भूमिपुत्रांची गेली. हे आज म्हाका अशें दिसता असेंब्ली चालू आसा, एका तरी आमदारान हो विषय खंय तरी रेस करची गरज आसा. आज हो ब्लू कॅब म्हणून दिल्लो 3 महिने टोटली बंद केलो. 3 महिने बंद ब्लू कॅब भावांची गाडयो घरा उरले. 3 महिन्यांनी चालू केले. आता जवळजवळ 15-22 दीस जाय दिले. तर आज प्रत्येक दिसा केव्हा 5 ट्रिपी, केव्हा 10 ट्रिपी, केव्हा 12-15 हेच ट्रिपी जातात. परमिट होल्डर आहात टोटल 170 जाण. जर हे 25, 15 आणि 20 जर ट्रिपी दिसाक जर जाले जाल्यार डिवायड करपाचे 170 जाणांक कितक्या दिसांनी ट्रीप येतली. तेंच्यांनी लास्ट आमचें उत्तर दवरून आमकां एअरपोर्टार सिक्युरिटी क्लियरन्स करून कावंटर दिल्लो आसा. तशेंच आमी MLA प्रवीण भाई आल्लेकर हेंच्यांनी आमकां कावंटराक दिवपाक भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. जवळ जवळ 15 मिटिंगे CMा कडेन जाल्या नंतर आमकां खंय तरी कावंटर दिलो गेल्लो आसा. तेका लागून CMान जे आमकां उतर दिला जाल्यार आमचे सगळे टॅक्सी ओनर जे ब्लू कॅबाची परमिटां दिल्ले आसा तेंच्याच वतीन हांव फक्त CMाक रिक्वेस्ट करता की गणेश चतुर्थीच्या 15 दिसां पयलीं आमकां कसो करून फर्स्ट कावंटर दिवचो आनी हे प्रॉब्लेम आमचो पिकअप पॉयंट, पिकअप बे आनी पार्किंग जी फर्स्ट मागल्या जे ऑलरेडी आमी रिप्रेझेंटेशन दिला ते आमकां बेगीन दिवचे आनी आमचो प्रॉब्लेम बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचो आनी आमचो विशय थंय एअरपोर्टार सोंपोवचो. आयज अशी सिच्युएशन येयली थंय ते पयलेच गेस्टा कडल्यान पेमेंट घेतात आणि जर कस्टमराक बाय चान्स थंय कॅन्सल करून आमच्या वांगडा वचपाचो जाल्यार तेच्या कडेन ऑप्शन कांयच तेंच्यांनी दवरूंक ना. हो एक व्हडलो तेंच्यांनी एक म्हणटात तशें आमच्या फाटल्यान एक म्हणटा संकट उबें केल्ल्या.